दिव्यवाणी 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 लाईव्ह चॅनल वीक्षण करच्या सर्व वीक्षकांक विनोद गंगोळीसो मोगासो प्रणाम आणि वर्तो दादुस्कायसो नमान. मोगाचेनो आज आमी आमच्या या चॅनलार एक नवे कार्यक्रम आरंभ करता आणि ते जावन आसा भलायकेच्या संवसारांत. वय भोव अपुरबायेचे हे कार्यक्रम तुमचे मुखार सादर करूंक आमकां वर्तो संतोष आणि अभिमान भोगता. मोगाचेनो आजकाल माध्यमांत कितें सकड प्रसार जाता आमी सकड जाणा, पूण तातूंत कितलें सारकें आसा कितलें सारकें न्हय, कितलें फेक जावन आसा आनी कितलें नीज जावन आसा तें आमकांय गोत्तो ना, तुमकांय गोत्तो ना. पूण आमचें एक धाकटुलें प्रयत्न त्या त्या शेतांत प्रत्येक जावन भलायकेच्या शेतांत परिणत जाल्ल्या व्यक्तींक, या संपन्मूल व्यक्तींक, दागतेरांक आनी इतर संपन्मूल व्यक्तींक आमी संपर्क करचो आणि हर एका म्हयन्यांत एका विशयाचेर आमी एक भोव आपुरबायेन तुमकां माहिती दिवची आनी नीज जाणवाय दिवचें एक आमचें धाकटें प्रयत्न जावन आसा. आनी आज आमच्या या प्रयत्नांत पयले फावटी संपूर्ण रितीर सहकार दिवंक वर्त्या मोगान आमचे संगी हांगासर आसात डॉक्टर सिस्टर मेबल क्लारा डिमेल्लो. मोगाचेनो डॉक्टर सिस्टर मेबल क्लारा डिमेल्लो हांची एक धाकटुली वळख दिवंक म्हाका वर्तो संतोष. सिस्टर मेबल क्लारा डिमेल्लो बेतनी मेळांत एक धर्म भयण सावन सोम्याचें दैवीक मिसांव थंयसर ती मुंदरून आसा. तिचें मुळावें शिकप फेर्मांत जालें आनी तिचो गांवय तोच जावन आसलो सांत आंतोनीच्या फिरगेजेचो. आनी तिचें वैद्यकीय शिकप तें जावन आसा BHMS आनी तशेंच तिणें MD तांतूय तिचें शिकप मुंदरशिलां आनी होमिओपॅथीक MD हातूंत तिणें फर्स्ट रँक आपणायला. MS तिणें C&P म्हणजे कावन्सिलींग आनी सायकोथेरपी ह्या विशयाचेर विशेष रितीर अध्ययन करून त्या शिकपांत तिणें परिणता जोडल्या. आनी तशेंच प्रस्तुत ती 2 जाग्यांनी तें तिचें मिसांव थंयसर मुंदरून आसा त्या विशयांत आमी मुखार पळोवया. सिस्टर, सर्व आमच्या वीक्षकाच्या नांवी ह्या भलायकेच्या संवसारांत भोव आपुरबायेच्या कार्यक्रमाक तुमकां परत मोगाचो स्वागत हांव आशेतां. सिस्टर, आमी नीज मुखल्या विशयाक वेच्या पयलें हांगासर इल्लेशे मुळाव्या रितीन एक धाकटी समजणी, तुमची एक मोठी वळख हांवें करून दिली जाल्यार तुमच्या भुरगेपणा विशयांत, तुमच्या प्राथमीक आनी मुळाव्या शिकपा विशयांत आमच्या विक्षका संगी धाकटो एक विवर तुमच्या कुटुंबा संगी. ओके, मुझे कुटुंब 5 जाणां आमी भुरगीं कुटुंबांत आनी आवय बापूय तीन देवादीन जाल्यात आतां. मिस्टर पास्कल डिमेल्लो आनी मिसेस सिसिलिया डिमेल्लो. आमी मुळावी उमजूर जेजू मरिजेक समर्पिल्ल्या उमजूर फिरगजेची, मागीर आतां आमी सांत आंतोनीक समर्पिल्ल्या फेर्माय फिरगजींत आसा. आमी 5 जाणां भुरग्यान हांव चवथें आनी मस्त मोगाचें कुटुंब, देवबिरांतेचें कुटुंब आनी मस्त मोग आनी दादोसकाय ह्या म्हज्या कुटुंबा विशयांत आसा. आनी म्हजें मुळावें शिकप प्राथमीक शिकप वंडांतिला इर्गजीच्या इस्कालान जाल्लें. मागीर ताचे उपरांत म्हजें हायस्कुलाचें शिकपा खातीर हांव किन्नीगोळी लिटल फ्लावर इस्काल बेत्तेनी सिस्टरांचें थंयसर हांवें संपयलें. आनी हाचे उपरांत हांव 10वी जावन जॉयन जाल्ली बेत्तेनी संस्थ्याक. म्हळ्यार बेतनी शिकपा संस्थ्यांत तुमी थंयसर शिकप मुंदरशितना बेतनी धर्म भयणीचो ते मिसावाचो स्पिरीट तुमचेर प्रभाव घालो म्हणच्यात कांयच दुबाव ना आनी तुमी तुमची सेवा तुमचें जिवीत सोम्याक समर्पिलें आनी एक बेतनी धर्म भयण जावन तुमी दिक्षा काडून गेली. वय सिस्टर, आतां ह्या विशयांत हांवें तुमकां एक विचारचें. सिस्टरां म्हणटना चडावत सोशल वर्क नातल्यार इस्कालांत शिकोवंक तशें ताणें एक मुखलें तांचें एक एम म्हूण आमी सांगता. पूण तुमी ह्या भलायकेच्या शेतांत एक डॉक्टर, एक वैज जावन, एक धाकटेर जावन मुंदरून वचूंक तुमकां कशें प्रेरण जालें?
ओके हांव 2002 इसवेंत म्हजी BSc सेंट ॲग्नेसान करनासतना हांवें ती संपयली. ताच्या उपरांत म्हज्या वडिलांनी म्हाका फादर मुल्लर्स होमिओपॅथी मेडिकल कॉलेजीक शिकाप ग्रॅज्युएशन करूंक BHMS करूंक तांणी म्हाका एक आपोवणें दिलें. पूण म्हजें एक इंट्रस्ट शिकपाच्या फिल्डांत आशिल्लें देखून तें तांणी सांगतना म्हाका चड रुसोंक ना, इल्लें कश्ट जालें. ताच्या उपरांत हांव एक पोट्टा रेतीरेक गेलीं. थंयसर ध्यान राव आसतना म्हाका एक देवाचो थाळो आयकलो, जुवांव 15-16 वाक्य. हांवें तुका विंचलां भरपूर मोपान फळ दिवचे खातीर. तें उतार हांव कान घेवन हांव फाटीं आयलीं आनी देवाची खुशी म्हूण म्हाका समजलें आनी वडिलांच्या त्या कुशेक खालतीमान घाली आनी हांव 2003 इसवेंत फादर मुल्लर्स होमिओपॅथी मेडिकल कॉलेजीक भरती जालीं. ताच्या उपरांत 4.5 वर्सांचें शिकप हांवें संपयलें आनी ताच्या उपरांत आमचें 1 वर्स आमकां शाश्वत आंगवण्यो आसात. ते म्हणजे शाश्वत आंगवण्यो हांगासर रोजामिस्तिकांत संपोवन परत म्हजें 1 वर्स इंटर्नशीप आसलें तें हांवें कंप्लीट केलें. 2010 इसवेंत म्हजें कंप्लीट जालें. शिकप कंप्लीट जाल्लेंत म्हज्या वडिलांनी संपाजे कॉन्वेंटाक सुपिरियर जावन धाडलें. थंयसर म्हाका ती एक ल्हानशी हळ्ळी 80 कुटुंबाची फिरगस्ती. थंयसर हांव गेलीं परत ती देवाची खुशी म्हणून समजून हांव गेलीं आनी थंयसर हांवें मिसांव आराम करूं ना. थंयसर इल्लें कन्फ्युजन आसलें करचें गी नाका गी म्हूण. त्या टायमार म्हजी त्या दळाची जनरल श्रेश्ठ वडील सिस्टर ज्योती तिणें म्हाका एक प्रेरण दिलें आनी मिसांव आराम करूंक हें उत्तेजन दिलें. तशें सांगत आसा हांव सुपिरियर आशिल्लीं आनी तशेंच थंयसर एक अनुग्रहा म्हणून बिल्डींग आसा थंयसर हांवें हें हिलींग मिनिस्ट्री थंयसर आराम केलें. आनी म्हजो मेन एक ध्येय आशिल्लो की मॅथ्यू 25:40 कितें तुमी म्हज्या अदीक ल्हान भावां भयणींक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. त्या नंतर हांवें मिसांव आराम करून ह्या पिडेस्तान थंय देवाचें मुखामळ हांवें पळोवंक सुरू केलें. आनी म्हजें सकाळींचें मागणें 1 घंट्याचें मागणें साक्रामेंता मुखार मागीर ताच्या उपरांत मिसाचें बलिदान अशें हर एक दिसा हांवें हें पिडेस्तांक त्या दिसा खंयच्या पिडेस्तांक हांव भेटतां त्या पिडेस्तांक देवाक हांवें समर्पून कित्याक म्हळ्यार संपूर्ण भलायकी येवची देवा तावन मात्र हांव एक खाली इंस्ट्रुमेंट हय. देखून गॉड इज द सोर्स ऑफ ऑल हिलींग. त्या प्रकार हांवें देवा तावन ही कृपा जोन कितें पिडेस्तांक खंयच्या नोमिनेर हांवें वोकार दिवयेत की त्या मुखार ताच्या की चड तांच्या कश्टाक स्पंदन करचें आयकुचें तें एक म्हजें थंय हांवें ताका चड हांवें म्हत्व दिलां. सिस्टर हांवें सांगचें जाल्यार आतां तुमचें क्वॉलिफिकेशन पळयतना निजय की म्हाका मस्त खुशी जाता. 1 न्ही 2 न्ही 3 टायपाच्यो डिग्री आसात आनी एक विशिश्ट रितीचें क्वॉलिफिकेशन तुमचें तें जावन आसा. आनी सडावत जावन असले क्वॉलिफायड पर्सन्स कोण आसात तांणी सडावत टिचिंगाक वेचें शिकोवंक व्हडल्या संस्थांनी शिकोवंक वेचें. पूण तुमी सांगलें म्हणजे धाकट्या ल्हान भावा भयणांक तुमी कितें केलें तांचे थंय तुमी सोम्याचें मुखामळ पळयलें आनी तुमी ती सेवा दिवंक थंय आरंभ केलें. असल्या वेळार तुमच्या वडिलां तावन ह्या तुमच्या सांगात्या तावन ह्या तुमच्या घरच्यां तावन प्रतिक्रिया कशी आसली? हांवें म्हजें कितें तें प्रेरण म्हाका लाबिल्लें प्रेरण आनी वडिलांची उत्तेजन मेन जावन वडिलांचें उत्तेजन म्हाका मेळ्ळें. आनी हर एक पावटी हांवें देवाची खुशी कितें म्हणून वडिलांच्या मुखांत हांव समजलीं आनी ताका हर एक म्हाका पाठिंबो आशिल्लो, म्हजो सांगातपण आशिल्लो आनी मागण्याचो आदार आशिल्लो. म्हज्या कुटुंबांत हांव जावं दी ह्या आमच्या बेत्तेनी संस्थ्यांत हांव हें सर म्हाका मेळ्ळें. आनी एक्चुली म्हाका MD शिकप करूंक एक प्रेरण म्हाका आयलें तें हांवें म्हज्या वडिलां कडेन सांगतना तांणी जावन उत्तेजन दिलें आनी हांवें नीट एग्जाम बरयली आनी त्या एग्जामांत हांव पास जालें. आनी म्हाका हांव संपाजी आसतना 2017 हांव सर फादर मुल्लर्सा परत MD शिकप करूंक हांव आयलीं आनी तें 3 वर्सांचें शिकप हांव थंय करनासलें फादर मुल्लर्सांत. त्या टायमार म्हजो PG गायड डॉक्टर MK कामत उडपीचो गांवान तो एक म्हाका मस्त प्रेरण आनी मार्गदर्शन जावन आसा. तशेंच फादर मुल्लर इन्स्टिट्यूशनांनी म्हाका मस्त त्या इन्स्टिट्यूशनाक हांवें आभार जावन आसा.
तशेंच बेत्तेनी संस्थ्याकी कित्याक म्हळ्यार म्हजे पाठिंबो जावन म्हज्या ह्या शिकपाक प्रेरण जावन सदांच बेत्तेनी संस्था म्हज्या सांगाता आशिल्लो त्या खातीर हांव तसो बेत्तेनी संस्थेचो आभार मानता. सिस्टर आता तुम्ही एक वैज जावन एक दाक्तेर जावन तुम्ही सेवा दिवन आसात. प्रस्तुत तुमचो सेवा वावर खंय सर तुम्ही दिवन आसात? हय हांव एक्चुली MD कन शिकप 2020 म्हजें शिकप मुक्त जालें आनी त्या टायमार म्हाका इल्लेशें कन्फ्युजन्स आशिल्ले. थंयसर म्हाका एक फादर मुल्लर सांत शिकोवंक तशेंच थंयसर वेकन्सी आशिल्ली अवकाश आशिल्लो. पूण म्हजी एक चिंता पस्त दुसरें आशिल्लें. म्हाका कितेंगी आयजाया 54 वाक्य 2 एनलार्ज युअर टेरिटरी म्हणून तें एक वाक्य हांव संपाचें आसतनाच म्हाका एक प्रेरण जाल्लें आनी त्या मुखांतर हें एक हर एक फावटी हांव संपाचें आसतना सुळ्यान ती हांव थंयसर क्लिनीक आशिल्लें तें जावन मागीर तें हांवें क्लोज केलें इशीन MD करूंक आयल्या उपरांत. मागीर हांगासर मुक्त जाल्या उपरांत परत हांवें तोक्कोट्टांतच पेरमान्नूर थंयसर क्लिनीक आराम केलें 2021. परत्यान एनलार्ज युअर टेरिटरी म्हणून थंयसर परत तें देवाचें उतर आयलें आनी चड आनी चड म्हाका लोकांक रीच जावंक जाय. लोकांक कम्युनिटी सर्वीस इज माय सर्वीस देखून तें एक पळोवन हांव परत हांगासर रोजा मिस्टिकाक हप्त्यान 2 दीस रोजा मिस्टिक आसा आनी 4 दीस तोक्कोट्टून म्हजी सेवा आसा. सिस्टर आनी एक विशय कितें म्हणून सांगल्यार फाटल्या दिसांनी म्हाका म्हज्या एकल्या फ्रेंडान एक धाकटें एक वॉट्सॅपाचेर एक एडवर्टिजमेंट धाडलें आनी त्या एडवर्टिजमेंट तुमच्या सेवेचेंच तें जावन आसलें. तुमी 2 कडेन सेवा दिवन आसात. तितलें मात्र न्ही, आतां तुमच्या मुखेलपणार एक भलायके शिबीर म्हूण आमी सांगता, फ्री कॅम्प म्हूण आमी सांगता, तें कॅम्प तुमी चलोवंक आसात आनी आज त्या कॅम्पा द्वारेच आज तुमकां म्हजी आनी तुमची भेट जाली आनी एक विशेष कार्यक्रम हांगासर आरंभ जावंक आमकां एक देवान आमकां एक अवकाश करून दिलो. आतां त्या फ्री कॅम्पांत म्हाका तुमी अशें फोनार उलयतना सांगिल्लें आसा हें कंटिन्यू 1 वर्स म्हणसर आमी एक प्रायोगीक रितीर चलोवन व्हरता म्हणून. असलें एक फ्री कॅम्प करूंक कशें एक प्रेरण मेळ्ळें सिस्टर? हें 2023 वर्स आरंभ करच्या पयलें टुवर्ड्स एंड ऑफ 2022 म्हाका एक इन्स्पिरेशन आयलें. परत्यान तें एनलार्ज युअर टेरिटरीज रीच आउट टू द पीपल तें म्हजें कंटिन्युअस एक वॉयस देवाचो ताळो आयकून आसलें. हांवें चिंतलें हें एक फ्री कॅम्प ह्या 12 मंथ्सांत 12 हेल्थ अवेरनेस प्रोग्राम्स करी जाय म्हणून. आनी हें सर करी जाय जाल्यार थंयसर एक फ्री हेल्थ कॅम्प म्हणून हांव प्लॅन करनासली. थोड्या म्हज्या वेल विशर्साडे बेनिफॅक्टर सांगलें धाडा ताकाय तें पुराक जावन आमी सपोर्ट करता तुमचे संगी आसा म्हणून तांणी म्हाका सपोर्ट दिलो, उत्तेजन दिलें. त्या मुखांतर एक हप्त्याक एक हप्तोभर हें फ्री हेल्थ कॅम्प जाता. आतां ह्या म्हयन्याक हांवें थायरॉयडाच्या विशयान कान गेलां आनी हें मंडे सोमारा 23 तावन 28 म्हणसर हें सगळो हप्तो हें प्रोग्राम जातीत आसा. आनी हांव हें आसता आसतना सडन तुमचें कॉल आनी म्हाका चिंतलें देवा परत एनलार्ज युअर टेरिटरीज देव विनोद बाबा मुखांतर आमी सगळ्या संवसाराक आमकां हें सुवार्ता परगट करची, देवाची खाकूळदानी मोग दाखोवचें तसलें मिसांव हें हांगासर आरंभ जाता म्हणून आयकून म्हाका मस्त संतोश जालो. आनी खंडीत जावन तुमी दिल्ल्या त्या उल्याक हे इंटरव्यूवाक आपयल्याक हांव मस्त संतोश पावली. देखून हांव हांगासर आसां. वस्तू कशी जाली सिस्टर कित्याक म्हळ्यार तुमच्या मिसावांत आमकां एक वांटो दिलो देवान आनी मुखारी आतां 12 म्हयन्याचे तुमचे कार्यक्रम आसा. पूण आज कार्यक्रम आमी इल्लेशें लेट करणं सुरू केलें. पूण येवच्या म्हयन्यांत हांव कितें आमी कार्यक्रम करता कितें तुमचे फ्री कॅम्प आसा त्या विशयांत आमी मस्त पब्लिसिटी दिवंक म्हाकाय व्हरचो संतोश आनी आमच्या दिव्यवाणी विक्षकांकय व्हरचो अभिमान जावन आसा. मोगाच्या विक्षकांनो हें कॅम्प फाल्यां तावन आरंभ जाता. फाल्यां तावन 1 हप्तो पर्यंत हें कॅम्प फ्री कॅम्प जावन आसा आनी तें कैकंबा गुरुपुरा कैकंबा थंयसर आनी तशेंच पेरमनूर हांगासर चलता. हाचो विवर आतां तुमच्या मुखार येवनूच आसा. दया करून हो विवर तुमी हेरां संगी वांटून घेया. आनी तशेंच सिस्टर आमचे डॉक्टर मेबल हिचें एक व्हरतें मिसांव आसा आनी तें मिसांव जावन आसा हर एकल्यांक
सौम्याच्या नावार एक मेडिकल सौलभ्य तिणें दिवंक तिणें एक कमर बांदला आसता तिकाय तुमी सहकार दिया आनी तशेंच मुखल्या हर एका कॅम्पाक तिचे संगी आमी सहकार दिवया आनी ह्या कॅम्पाचो विवर आमकां गरजेवंत कोण म्हूण दिसतात तांकां दिवन तिका आमी मदत करया. निजाकी सिस्टर आमकां व्हरतो संतोष आज दिव्यवाणी चॅनलाच्या ह्या एका कार्यक्रमाक तुमी हांगासर आयल्यात आनी हें कॅम्प विशयांत आतां आमी उलयल्या आनी भलायकी संवसारांत हे भोव अपुरबायेचे कार्यक्रम तुमच्या तावनच आरंभ केला सोम्यान म्हणच्यात म्हाकाय व्हरतो संतोष. तर आज आमी काणगेल्ल्या विशयाक आमी आतां मुंदरून वशा. आयचो विशय जावन आसा थायरॉयड. थायरॉयड म्हळ्यार कितें? आजकाल आमी फेसबूक ओपन करया, यूट्यूब ओपन करया आनी खंयच्याय रितीर व्हॉट्सअप ओपन करया, इंस्टाग्राम ओपन करया, पब्लिसिटी पब्लिसिटी पब्लिसिटी. हर एकल्याक एक नमुन्याची पब्लिसिटी आनी भलायकी शेतांत पब्लिसिटी म्हणून सांगला तातूंत कितले नीज कितले फोटी म्हणून कोणाक गोत्तो ना. कोण कितें एक विशय सांगता आमच्या लोकांक तें पडनसना. कोणा एकल्यान उनो दापिये म्हळ्यार उनो दापी येले, आनी एकल्यान शेळे उदक पिये म्हळ्यार उनो उदक सोडलें शेळे उदक पियेलें. पूण आयच्या ह्या कार्यक्रमांत थायरॉयडाच्या विशयांत आमचे विवर तुमचो विवर आयकूंक आमचे विक्षक आतुरीत आसात. पयल्या सुवातेर एक चूक समजणी एक समजणी तुमी आमच्या विक्षकांक दिया तुमी. थायरॉयड म्हळ्यार तें कितें? ती एक पिडा गी या तो एक डिसऑर्डर म्हणून आमी सांगता आमी तें एक समस्या गी. कितें म्हणटा सिस्टर तुमी? या थायरॉयड म्हळ्यार एक समस्या एज सच पिडा म्हणून आमी सांगूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार पिडा म्हळ्यार थंयसर एक निर्दिश्ट एक पॅथॉलॉजिकल प्रोसेस आसता आनी निर्दिश्ट तें एक ऑर्गॅनिजम कॉज. लायक आतां एग्जाम्पल आमी सांगल्यार टायफॉयड, ताका एक साल्मोनेला टायफी म्हळ्यार बॅक्टेरिया खारान आसा आनी ताकाच इल्ले सायन्स एंड सिम्टम्स आसात ते इल्ले दीस आसता मागीर समा जाता तशें. तो ताका एक पिडा म्हणया डिजीज. पूण थायरॉयड एक समस्या सांगयत. कित्याक म्हळ्यार तुका हे निर्दिश्ट हेंच खारान म्हूण सांगूंक जायना. ओके सो त्या खातीर हांव थायरॉयड एक समस्या म्हणून हांव सांगता, एक पिडा न्हय म्हणून सांगता. कित्याक म्हळ्यार ती एक दीस आसून फाल्यां नापयन जाता म्हणलें न्हय. तें थ्रू आवट आसता तें मॅनेज करूंक आमी सदांच जावन मॅनेजेबल म्हणटा आमी. तर ती एक पिडा न्ही, ते खाली एक आमच्या कुडींत जावचें एक डिसऑर्डर म्हण आमी समस्या उद्देवचो म्हण आमी जाणा जाल्या वता. आनी आतां म्हाका सांगा ओ कशें उदेता आनी हाका कारणां कितें आसात? ओके आतां थायरॉयड म्हळ्यार ही एक एंडोक्रायन ग्लँड, एक ग्रंथी हांगासर आमच्या गोमटेच्या भितरल्या कुशीन सकयल तें एक ग्लँड बटरफ्लाय शेपांत आसा. एक ल्हानशें ग्लँड तें एक हार्मोन सिक्रेट करता. थंयसर T3, T4 आनी TSH. TSH म्हळ्यार थायरॉयड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. ते हे दोन हार्मोन कंट्रोल करता थंयसर. आंतू कांय जाता म्हळ्यार चड उणें या इम्बॅलन्स म्हूण जाल्ल्या वेळार थंयसर एक उत्पन्न चड जाल्यार ताका हायपरथायरॉयडिझम म्हणटात. उत्पन्न उणें जाल्यार हायपोथायरॉयडिझम म्हणटात. सो तशें जाल्ल्या त्या झाडा आमच्या कुडीचेर कितें परिणाम जावंक साध्य आसा? ओके आतां हायपोथायरॉयडिझम आमी म्हणटा. आतां कांय जाता म्हळ्यार हायपो म्हळ्यार थंयसर हार्मोन लेवल आतां T3, T4 हार्मोन लेवल उणें आसता आनी TSH चडीत मापान आसता. आतां हांगासर हायपो म्हणल्यार उणें आसता म्हणटाना आतां कांय जाता म्हळ्यार मेटाबॉलीक रेट स्लो जाता. मेटाबॉलीक रेट स्लो जाताना एक सडन वेट गेन जाता. थंयसर फॅट आसा वेट गेन जाता. वेट गेन जाल्ल्यानंत थंयसर पुरासान आनी एक फॅटीग म्हणटात. मागीर थंयसर कॉन्स्टिपेशन, मागीर एक तर एन्झायटी आनी थोडे फावटी न्हीद येनासतना असले समस्ये. थोडे स्त्रियांक थंयसर मेन्स्ट्रुअल प्रॉब्लेम्स इरेग्युलॅरिटी आसतात. अशे समस्या आसतात ते हायपोथायरॉयडिझमान. हायपरथायरॉयडिझमान तांतू म्हळ्यार तांतू हार्मोन्स चडीत लेवलार आसा. तांतू T3, T4 चड आसता, TSH उणें आसता. आनी ह्या टायमार सडावत जावन कांय जाता तें हार्मोन लेवल चड आसा देखून थंयसर मेटाबॉलीक रेट फास्टर जाता. थंयसर फॅट उणें फॅट करगता आनी
मनीस बारीक जाता थंयसर हायपोथायरॉयडिझमांत मोटाय येता हांगासर बारीक जाता आनी चड जावन पाल्पिटेशन्स मागीर हात पाय खमचे तें थंयसर दिसून येता आनी स्वेटिंग चड स्वेटिंग येता मागीर डायरिया असले सिमटम्स दिसून येतात आनी चडीत जावन आतां हायपरथायरॉयडिझमांत मागीर ग्रेव्स डिजीज म्हणटात ते दोळे आनी पुरो इल्ले आयबॉल प्रोट्रुशन ते कॉम्प्लिकेशन मागीर लेटर स्टेजांत आमकां पळोवंक मेळटा सिस्टर थायरॉयडाच्या समस्या विशयांत तुम्ही 2 विभागाचे सांगले तुम्ही आणि त्या विशयांत इल्ले मुंदरून वयता म्हाका आनी इल्लीशी जाणवाय तुमच्यातून म्हाका जायचे तशेंच मुंदरून गेल्यार आनी तितले मात्र न्ही आसतना दुसरे खंयच्याय रितीचे परिणाम जावचे साध्यता आसा गी वय आतां हांवें सांगलें हायपोथायरॉयडिझम आनी हायपरथायरॉयडिझम ते नासतना थोडे फावटी काम जाता म्हळ्यार आमी हांगा एक नोड्यूल पळयता थोडे फावटी इल्लेशे सायज व्हड जाल्ले बरी एक नोड्यूल ताका थायरॉयड नोड्यूल म्हणटात या थोडे फावटी इन्फेक्शन जाता ताका थायरॉयडायटीस म्हणटात या कॅन्सर थायरॉयड ग्लँडाचे कॅन्सर जावंक साध्य आसा मागीर तशेंच थोडे फावटी तशेंच सोडल्यारय ती कॉम्प्लिकेशन्स येवंक साध्य आसा कॉम्प्लिकेशन मेन एनिमिया म्हळ्यार रक्तहीनता म्हणटात वय तें थोडे फावटी कोलेस्ट्रॉल चडीत मापान कोलेस्ट्रॉल तसलें मागीर इवन तें डायबिटीसाक थोडे फावटी हें जाता कित्याक म्हळ्यार तें हार्मोन हें जावन सो डायबिटीस तशें विविध नमनेचे कॉम्प्लिकेशन्स येवंक साध्य आसा सिस्टर आता हे थायरॉयडाचे मस्त लक्षणां तुम्ही सांगले आता तुम्ही सांगले मस्त लक्षणां पट्टी केल्यार म्हाका चिंतना बेन सुरू जाता जाल्यार युजली हे सादारण एका व्यक्तीक स्त्रियांक आनी दादल्यांक या दोनी प्रकाराच्यांक थायरॉयडाचे थायरॉयडाचे समस्या येवंचे साध्यता आसात गी साध्यता आसा पूण स्त्रियांक 10 टायम्स चडीत मापान दादल्या मनशांच्या आनी हे हायपोथायरॉयडिझम पळयता आमी स्त्रियांचेर सडावत जावन 20 to 40 ह्या एजीचेर स्त्रियांचेर आमकां पळोवंक मेळटा कित्याक म्हळ्यार सडावत जावन एक स्त्री प्युबर्टी टायमार जावंक पुरो या प्रेग्नन्सी टायमार जावंक पुरो या मेनोपॉजल टायमार थंयसर हार्मोनल इम्बॅलन्स आसता तशें जावन स्त्रियांक सडावत जावन चडीत मापान हे थायरॉयड प्रॉब्लेम्स आमकां पळोवंक मेळटा सो तशें म्हळ्यार पुरुषावर न्ही या दादल्या प्रास 10 वांट्यान चड हे डिसऑर्डर स्त्रियांक थंय जावन आसा एवरी सांगचें जाल्यार एवरी 8 वुमनांत एक स्त्री एक येता तशें 8 स्त्रियांत एकाक हे प्रॉब्लेम आसात पूण सादारण जावन खंयच्या एज ग्रुपाचेर हे साध्य जाता या केदाळे येवंक साध्य आसा वय सडावत जावन आमी स्त्रियांक सांगले बरी हांवें सांगले बरी प्युबर्टी टायमार थोड्यांक प्युबर्टी टायमार वय परिपिका येता ना मागीर थोड्यांक या प्रेग्नन्सी टायमार आसा आनी मेनोपॉजल टायमार देखून हे मोस्टली हार्मोनल ते इम्बॅलन्स आसा देखून हे स्त्रियांचेर आमकां पळोवंक मेळटा हर एक डिसऑर्डराक एक कारण आसताच फाटल्यान वय आता ओबेसिटी म्हणटा ताका एक कारण जंक फूड प्रेझेंट डे आमचे लायफस्टायल तशें पुरो आसा तशें हे थायरॉयड डिसऑर्डर या थायरॉयडाचे समस्या उपजोवंक खंयच्या रितीची कारणां आसात जेवणांतावन स्टार्ट जाता की या दुसऱ्या खंयच्याय रितीर काम स्टार्ट जावचे साध्यता आसा खंडीत जावन कित्याक म्हळ्यार पयलें आनी पुरो म्हणटलीं आयोडीन डेफिशियन्सी म्हणून आतां सरकार आतां न्हू आयोडायज्ड सॉल्ट म्हणून तांणी सगळ्यांक आतां पवित केलां आतां हें आयोडायज्ड सॉल्ट यूज केल्यार आतांच्या दिसांनी आमी थायरॉयड समस्या चड आनी चड पळयता देखून ह्या प्रकार खालें सांगेत म्हळ्यार आतां एक ऑटोइम्यून म्हणून येता देखून आतां प्रायमरी हायपोथायरॉयडिझम या हायपरथायरॉयडिझम हाका कारण मेन खालें म्हळ्यार थंयसर फंक्शनल डिस्टर्बन्स ग्लँडान दत्त थायरॉयड ग्लँडान दत्त आसा ऑटोइम्यून म्हळ्यार खालें म्हळ्यार आमच्या कुडीच्या विरोधूस या एंटीबॉडी विरोधूस थंयसर विरोध एंटीबॉडी आसतात तशें जावन ऑटोइम्यून आतां हाका एक खार आनी संगीत आतां खालें जाता म्हळ्यार ह्या दिसांनी आमी पळयता खाण कसलें खाण आमकां मेळटा केमिकल नासतना खंयचेंय खाण मेळना हर एक आमी जर आमी घरा कितें करना या भायर हर एक आमी मार्केटींत हाडचे वस्तू न्ही गे हर एक केमिकल
आतां तें फूड मेनली आमचें फूड कळ्ळें आमी खाण घेता पळय खाणां एक दुसरें कालेंदर म्हळ्यार स्ट्रेस फॅक्टर इमोशनल स्ट्रेस आतां सादारण जावन हें आमचें थायरॉयड ग्लँड आसा पळय ताणें एक्चुअली मेजर रोल आसा आमच्या मेटाबॉलीक सिस्टमांत ताणें कॅलिबर करचें कितलें कितलें खंयच्याक आमच्या डायजेशनाक कितलें जायजें खंयच्या हर एकाक कितलें जायजें तें प्रमाणें रिलीज जावंक तें एक कंट्रोल या नियंत्रण करचें तसलें ग्लँड तशेंच मानसीक आनी दैहीक डेवलपमेंटाक हें कारण जावन आसा आतां एग्जाम्पल हांव एक आतां म्हज्या चिंतपांत हांव एक दर्यो चिंतल्यार म्हजे थंय कसलीं चिंतनां उपजातात तेंच हांव एक टायगरा विशयान चिंतां कसलीं चिंतनां उपजातात आतां हें पुरा कंट्रोल करचें हांव खाली पळोवचें न्ही चिंताना हें सर जावचें आतां पळयतना खालें जाता आतां थंयसर एक वाग मुखार आयलो थंयसर खालें चेंजीस जाता तशें हें पुरा कंट्रोल करचें हें थायरॉयड ग्लँडान देखून हांगासर ह्या दिसांनी आमी म्हणटा स्ट्रेस फॅक्टर्स इमोशनल स्ट्रेस हें आखा प्रत्येक जावन न्हीद कळची आनी चड आनी चड स्ट्रेस इवन थोडे फावटी काम जाता म्हळ्यार लेट नायट ओके लेट वॉच हें पुरो जाता आसतना थंयसर आमच्या कुडीन इम्बॅलन्स जाता देखून हांवें सांगचें जाल्यार हीं मस्त कारणां आसात आनी तशेंच थंयसर आमी सांगचें जाल्यार सेकंडरी कॉजस आसात सेकंडरी कॉजस म्हळ्यार आमी आतां थायरॉयड न्हय आसतना दुसऱ्या ग्लँडान पिट्युटरी ग्लँडान कांय कारण आसूंक पुरो या लिथियम बेस्ड मेडिसन कांय खाण घेतात तांकां जावंक पुरो तशें आनी तशेंच फॅमिली हिस्ट्री कुटुंबांत एक फर्स्ट डिग्री या सेकंड डिग्री रिलेटिव्स क्लोज रिलेटिव्सांत असलें थायरॉयड समस्या आसा जाल्यार येवंक साध्य आसा आनी स्त्रियांक हांवें सांगलें स्त्रियांत असलें एक कारण आसा पळय बोवा पुरव्याची कारणां तुमी आमच्या संगी वांटून घेतली कित्याक म्हळ्यार आमच्या मालगड्याच्या कालार मालगड्या केदाळ सांगताले तांकां थायरॉयड म्हूण काल म्हूण गोत्तूच नासलें आमी भुरग्यांनी इस्कॉला शिकतना आमच्या कालार आयोडीन डिफिशियन्सी आसल्यार गळगंड रोग बरुತ್ತದೆ म्हूण आमकां सांगतले पूण आतां ते रोग न्हय म्हणल्यार एक डिसऑर्डर म्हणल्यार आमकां हर एकल्याक कळीत चला पूण सिस्टर आतां खंयच्याय रितीर असलें एक प्रॉब्लेम या नासल्या बरें कांय तरी एक मुंजाग्रता क्रम म्हणून आमी सांगता प्रिकॉशनरी मेजर्स तेका आसात की वय मेन आमचें कालें म्हळ्यार लायफस्टायल आमी कितें गरजेचें म्हळ्यार चेंजीस करचे पडटा आनी एक आतां पळय आमचे चटवटिको एक्टिविटीज इल्ले उणे जाल्यात मेंटल एक्टिविटीज चड जाल्यात फिजिकल एक्टिविटीज उणे जाल्यात देखून इल्लेशें एक्टिविटीज इल्ले चड करचे पडटा आनी इल्लेशें इवन रेस्ट जाता तितले एक एटलिस्ट एक 7 to 8 hours ऑफ स्लीप गरज एका मनशाक आनी तशेंच एक्सरसायज गरजेचें आजकाल ना एक्सरसाइज आजकाल तेंच हांवें म्हळें आजकाल एक्सरसाइज बारी उणें जालां देखून गरजेचें एटलिस्ट वॉकिंग मुनी करन एक दिसाक एक 20 मिनटां मुनी इल्लें वॉकिंग सकाळीं सांजेचें केल्यार बारी बरें आनी ताचे उपरांत आमचें फूड जाता तितलें आमी घराच इल्लेशें इल्लें रांदय फ्रुट्स कल्टिवेट केल्यार बारी बरें ह्या मुखांतर आमकां एक ऑर्गॅनीक वेजिटेबल्स या फ्रुट्स मेळटात ते आमच्या कुडीक मस्त हें कांय जाता हेल्थी फूड तशेंच सो पूण आतां फुडाच्या विशयान सांगतना आजकाल कितें जाता म्हणून सांगल्यार पयले आमच्या घरा पोळे करतले मुटले करतले कैलोळे करतले आनी सो पातोळ्यो करतले तशें भाकऱ्यो करतले ते घरचे फूड म्हण आसले पूण आतां कितें जालां म्हणून सांगल्यार लायफस्टायल चेंज जाला सगळ्या लागीं पयशे आयल्यात फास्ट फुडां चड जाल्यात चायनीज आयटमी चड जाल्यात असले एक चायनीज फूड्स या फास्ट फूड या जंक फूड म्हण आमी सांगता असल्या एका भलायकेक मारक जावचें तसलें त्या खाणा वरवीं थायरॉयड उदेवंक कारणां चड जाल्यात की वय आतां कालें जाता म्हळ्यार हांवें सांगलें परी हें सकड आतां आमी बॅकग्रावंडार आमकां म्हळ्यार फॅमिली हिस्ट्री आसा थंयसर आतां आमच्या कुटुंबांत कोणाक एकल्या थायरॉयड आसा म्हूण चिंतया आतां देखून म्हाका येवचे चान्सीस आसा पूण हेजच म्हूण ना पूण हांव जर म्हजें इल्लेशें लायफस्टायल इल्लें स्ट्रेस उणें आसा म्हाका या म्हजें स्ट्रेस चड आसा और म्हजें खाण इल्लें नितळ खाण घरचेंच खाण आसा तें
आनी म्हजें लायफस्टायल बरें आसा आनी म्हजे एक एक्टिविटीज मस्त आसात बरें आसात देखून म्हाका एजच म्हूण ना करेक्ट पूण बॅकग्रावंड म्हाका फॅमिली हिस्ट्री आसूंक पुरो म्हज्या कुटुंबान पूण ह्या वरवीं हांवें इल्लेशें पयलेंच इल्लें मुंजाग्रते जावन अवेरनेस आसल्यार हांवें इल्लेशें ह्या दिश्टीन सत्राय घेतल्यार म्हाका येवचें साध्य ना तशें म्हळ्यार हेरिडिटरीचे प्रकार येवचे साध्य ते आसल्यार आमच्या लायफस्टायल आनी आमच्या जिणे रितींत आमी ते आडावयेत या आमच्या फूड स्टायलान ते आडावयेत म्हणलें तुमी आमच्या विक्षेकांक आतां सांगलें तर सिस्टर आतां आनीक त्या मुखल्या विशयाक आमी येवचें जाल्यार असले कांयपुणी एक समस्या थायरॉयडाचे समस्या डिसऑर्डर्स प्रारंभ जाले त्या वेळा ताका कसल्या रितीची चिकित्सा आसात हय आतां कालें म्हळ्यार एक्चुअली आमी वचून डायरेक्ट आमी थायरॉयड आतां टेस्ट करीचे म्हूण ना ओके आमचे थंय कांय म्हणी आतां मस्त हेअर फॉल जाता या आमचे वेट गेन जाता या वेट लॉस जाता या थोडे पटेन हीट टॉलरंट करूंक जायना कोल्ड टॉलरंट करूंक जायना असले ह्या कांय म्हणी म्हज्या डायजेशन सिस्टमांत चेंजीस आसात असले बरें पळयतना हांवें एक वचून टेस्ट करचें पडटा ओके ते T3 T4 TSH असले टेस्ट आमी करता ब्लड टेस्ट केल्यार आतां त्या टेस्टान तुमकां आमकां एकच वेळा TSH चड आसा ते 0.5 तावन 5.5 ते रेंजीर आसा सपोज 5.5च्या चड आसा ओके या 0.5च्या उणें आसा हें पळोवन तुका सायन्स एंड सिम्पटम्स कितें आसा तें पळोवन आमी आतां हांव होमिओपॅथी ट्रिटमेंट सो त्या प्रकार ट्रिटमेंटाक वशीत सो तुमी आतां सबार वर्सां होमिओपॅथींत तुमी प्रॅक्टीस करून आसात सबार हजार जाणांक तुमी मेडिसीन दिला आनी सोम्यान तांकां बरें केलां आनी तुमकां तुमच्या वावरांत तुमकां एक संतृप्ती मेळ्ळ्या हांवें आतां तुमच्या लागीं विचारचें ह्या आमच्या थायरॉयडाच्या प्रॉब्लेम्साक होमिओपॅथींत खंयच्या रितीर चिकित्सा साध्य आसा हय खंडीत जावन चिकित्सा आसा होमिओपॅथींत कित्याक म्हळ्यार आमकां आतां होमिओपॅथी एक होलिस्टीक वे पळोवचें आतां एक पेशंट आयल्यार ताचें आमी जस्ट ओके कितें सायन्स एंड सिम्पटम्स आसात ते कान घेता आनी ब्लड टेस्ट केल्ले रिपोर्ट्स पळयता ताच्या व्हरतें तांची इल्ली फॅमिली हिस्ट्री आमकां गरज आसा फॅमिली हिस्ट्री म्हळ्यार कुटुंबांत हें आशिल्लें गे म्हणून ताच्या उपरांत तुजें एक वैयक्तीक जिवन कितें आसा तातूंत थोडे लायफस्टायल तें इम्पॉर्टंट आतां एग्जाम्पल लायक लायफस्टायल म्हळ्यार आतां थोड्यांक राग वेग्गी येता थोड्यांक राग उणो येता आतां थोड्यांक राग वेग्गी आयल्यार तो राग कसो एक्सप्रेस करतात उणें आसल्यार तो कशें त्यांनी भितर दवरतात गे या कशें एक्सप्रेस करता तें इम्पॉर्टंट तशेंच तांकां स्ट्रेस जाताना कशें रिएक्ट करतात तें सक्कड आमी एज ए होल म्हणटा तें सक्कड आमी कान घेता ताचे उपरांत आमकां एक कॉन्स्टिट्यूशन ट्रिटमेंट म्हणून आसा तें ट्रिटमेंट आमी दिता ह्या मुखांतर तुका थोडे फावटी थायरॉयड ग्लँडान तुका हार्मोन या एक्टीव उणें आसा जाल्यार या हार्मोन उणें उत्पन्न जाल्यार या थोड्यांक चड उत्पन्न जाल्यार तें एक बॅलन्स करचें तसली सकत ह्या होमिओपॅथी वखदांक आसा सो तशें आतां होमिओपॅथी तावनय सबार रितीन हें करतात तुमकां परिहार मेळोवंक साध्य आसा म्हणून तुमी आतां कळयलें पूण ह्या घडये म्हाका आनी एक विशय तुमचे मुखार दवरूंक आसा कित्याक म्हळ्यार आयचो संवसार खाली पब्लिसिटीचो संवसार आजकाल आमी पळयता सोशल मिडियाचेर जायतितले पब्लिसिटी येतात फॉर एग्जाम्पल बारीक असल्यार मोठे करता म्हणटात मोठे असल्यार बारीक करता म्हणटात मागीर आर्थरायटीस पांयां गांठीची दुखी मागीर प्रेशर शुगर ताचे विविध रितीर पब्लिसिटी दिवन आसात अशें थायरॉयडाच्या विशयान ती पब्लिसिटी जावनूच आसा ना म्हूण कांय हांव सांगना पूण लोकांक ह्या विशयांत नीज विशय खंयच्या रितीर ताणें त्या विशयांत चिंतून पळोवन कशें गरजेचें खंयचें आसा क्वॉलिफायड कोण आसात तांचे लागीं मात्र चिकित्सेक वचचें म्हणून म्हजी एक अभिप्राय ह्या विशयान तुमी कितें म्हणटात सिस्टर हय खंडीत जावन कित्याक म्हळ्यार आतां आमी कालें लोक कालें खंय बरें जाता थंय धांवतात ओके पळयतात कालें बरें जाता म्हणून मागीर
आनी मिडियाय मस्त हायलायट करता कित्याक म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा वय मिडिया हायलायट करता आनी त्या प्रकार वेतात पूण मागीर थोडे फावटी संपून पडटात मागीर खान जाता म्हळ्यार तांकां ते प्रॉब्लेम सट जाल्या उपरांत थोडे फावटी आमचे कडेन आनी पुरो येता आसतना अशें अशें आमी अशें ट्रिटमेंट केल्लें आतां अशें जालां आतां चड जालां अशें जालां म्हणटात देखून हांवें काल सांगचें जाल्यार म्हळ्यार तें एक बरें एक समजून येन जन्वायेन हें कितें डिजॉर्डर आसा तें परिहार करूंक तें विदीन एक दिसा भितर जाता कित्याक म्हळ्यार आतांचे टेंडन्सी काल म्हळ्यार फास्ट रिलीफ जायचे देखून बेगीन जाता म्हणून थंय धांवचें न्हय आमी कितें समजून येन आमी इल्लेशें सोकास जाल्यार व्हडना बरें समजून येन हर एक संगती आमी तें पळोवंक आसा खाली मेडिसन केल्ल्यान तुका हील जाता म्हण न्हय तातूंत हांवें सांगलें बरें उडोवचे पुरो संगती गरज आसात ते सक्कड पळोवन एलॉंग विथ दॅट मेडिसन आनी देवाच्या सक्कड सक्तेन हें सर खंडीत जावन ह्या समस्याक परिहार आसा सिस्टर आता तुम्ही बोव अपुरबायन थायरॉयडाच्या समस्या विशयांत परिहारा विशयांत आमच्या वीक्षकांक तुम्ही जायतितली जाणवाय दिली माहिती दिली आता वैद्यकीय रिती म्हणून आमी सांगता पद्धती म्हणून आमी सांगता मस्त रितीचे आसात युनानी आसा मागीर ॲलोपॅथीक आसा ताचे आयुर्वेदीक आसा होमिओपॅथीक आसा हर एकल्याक ताचेंच म्हणून सांगलें एक अस्तित्व आसा आता एक आमच्या वीक्षकांक तुम्ही सांगा होमिओपॅथीची विशेषता कितें कशें तुमी ट्रीट करतात एका पेशंटाक वय तें हांवें सांगलें वडोलसर हांगासर होमिओपॅथी म्हळ्यार एक होलिस्टीक एप्रोच तुका डिजीजाक मोर इम्पॉर्टंट न्ही पर्सन इज मोर इम्पॉर्टंट देखून तुका त्या पर्सनांतय कितें सक्कड जाता तें सक्कड इम्पॉर्टंट खाली तुका एक एका पार्टान आतां थायरॉयडान तुका प्रॉब्लेम आसा देखून हांव ट्रीट करना तुज्या एंटायर पर्सनांत देर इज सम इम्बॅलन्स या खाली प्रॉब्लेम आसा देखून हांवें हर एक तुजें मानसीक रितीन कितें आसा समस्या ताकाय आयकूंक आसा हांवें दैहीक रितीन तुका कसलें बदलावन आसा तुज्या फुडांत तुज्या बबल मोमेंट्स या न्हिदेंत कितें व्यत्यास आसा थान आनी हर एक व्यत्यास आशिल्लें हांव खाण घेतां आनी थंयसर स्पेशालिटी म्हूण आसा हर एका पर्सन एक स्पेशालिटी म्हूण आसा तें हांवें काणूंक आसा आनी ह्या मुखांत हांव एक टोटॅलिटी करन थंयसर हांवें ट्रिटमेंट दिवचें तें एक विशेशता होमिओपॅथीची वय म्हाका हे साबार जाण म्हजे मित्र होमिओपॅथी प्रॅक्टीस करून आसात तांणी म्हाका सांगचें इच गजाल पूण तांणी म्हाका सांगली गजाल तुमी सांगली गजाल एकच पूण हांवें आमच्या वीक्षकांक होमिओपॅथीचें एक म्हत्व कळून दी म्हणल्या खातीर तुमी एक तुमचे लागी हांव विचारलें एक बोव अपुरबायेची जाणवाय दिल्ल्याक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच आतां परत तुमच्या प्रॅक्टिसा विशयांत तुमच्या विसावा विशयांत एक धाकटिलो एक विचारूंक हांव आशेतां फाटल्या कितल्या वर्सांतून तुमी ह्या शेतांत तुमचो वावर दिवन आसात सिस्टर या सादारण हांवें एक्चुअली 2010 आरंभ केल्लें मिसांव मागीर एक 7.5 वर्सां हांव तर संपाजे सोडल्यांत आशिल्लीं मागीर मोदें 3 वर्सां हांव MD करूंक हांव फादर मुलर्सांत आयलीं आनी परत 2021 इसवेंत परत हें मिसांव हांवें आरंभ केलां सो लागीं 2010 to 2012 वर्सां ह्या फिल्डांत सो 12 वर्सांची अमोलीक सेवा तुमी दिल्या आनी ह्या सेवे वावरांत तुमकां मस्त खुशी जाल्ले खंयचे घडीत आसा जाल्यार आमचे विवरा संगी वांटून घेया या खुशी म्हळ्यार म्हाका हर एक व्यक्ती म्हज्या मुखार बसता आसतना म्हाका एक त्या संतोश कितें म्हळ्यार हर एक व्यक्ती येता आसतना तो व्यक्ती खाली तांची पिडा आनी येना आय एम ऑल्सो एनरिच्ड बाय द पर्सन ऑर द पेशंट सो म्हाका ती हर एक व्यक्तीक येताना हर एक व्यक्तीक एनकावंटर इज ए स्पेशालिटी मागीर मस्त संतोश म्हळ्यार थंयसर थोडे फावटी थोडे हांव संपाज आसतनाच म्हाका एक फस्ट केस आयिल्ली तें एक फायब्रॉयड युट्रस तें थंयसर आशिल्ली ती एक दुबळी स्त्री ती थंय स्कॅनिंगाक येता आसतना त्या तिणें सांगिल्लें तुवें इमिजिएटली सर्जरी करचें म्हणून व्हडलो फायब्रॉयड आशिल्लो सर्जरी करचें म्हणून ती दुबळी स्त्री तिका सर्जरी करूंक जावं नासली पयशे नासले
देखून ती म्हजे कडच्यान आयली. त्या दाडा हांवें तिका सांगलें म्हाका एका म्हयन्याची अवधी दिया, तुमकां वखद दिता, ताचे उपरांत परत आमी एक स्कॅन करून पळया. जर तर तें फायब्रॉयड आनीक ग्रो जाता जाल्यार सर्जरीक पळया. पूण ना जाल्यार खंडीत जावन तें तुका बरें जाता तें उणें जाता म्हणून हांवें पॉजिटिवली एश्योर केलें. तशेंच ट्रिटमेंट आराम केलें. आनी म्हज्या त्या सरप्रायज म्हणलें बरी, एका म्हयन्या भितर तेच लेडीन कोणें स्कॅन केल्लें पळय, तिणें सोनोलॉजिस्टीन तिणें सांगलें सर्जरी गरजूच ना म्हणून. तें म्हाका एक पयलें मस्त संतोशाची खबर. म्हाकाय तें उत्तेजन जालें त्या मुखांतर. अशें मस्त आसर्या ह्या फिल्डांत आसतना मस्त आसर्या म्हाका बघूंक मेळ्ळी. वय सिस्टर, कित्याक म्हळ्यार तुमचें मिसांव जावन आसा एक दैवीक मिसांव. जेजूनय ताच्या जिवितावधेंत सबार जाणांक ताणें गूण केल्लें, आजुनूय तो गूण करन आसा. तुमचें तशें जाल्यार वयजा मुखांतरी तो हेरांक एक सेवा दिवन थंयसर गूण करन आसात. निजा की तुमच्या मिसांवांत सर्व आमी बरें मागता. दिसान दीस तुमकां सोम्याची कृपा आसूं दी. सर्व रितीर तुमच्या मिसांवांत तुमकां असं बरेंपण मागून दी म्हणून हांव आशेतां. सिस्टर, आमी आमच्या कार्यक्रमाच्या निमाण्या हंतार आमी येवन पावल्या. सबार वीक्षक आज हे भलायकेचे कार्यक्रम पळोवन आतुरीत जावन आसात. ह्या वीक्षकांक दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या तर्फेन एक संदेश. ओके, म्हाका मस्त संतोश जालो हें संदर्शन तुमचे संगी ह्या वेळ फाव केल्ले खातीर. आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी म्हाका कितें हांव आशेवंक सांगूंक आशेतां की सगळ्यांकी ह्या भलायके प्रत्येक जावन थायरॉयड हांगासर हांवें आज वांटून घेतलें थायरॉयडा विशयान. मेन जावन आमची इल्लीशी लायफस्टायल कितें आसा इल्लें आमी बदलूंक प्रयत्न करया. आमच्यो इल्ल्यो एक्टिविटीज आमी चड करया, फिजिकल एक्टिविटीज इल्ल्यो चड करया. जायते मापान कितले एक 6 to 7 hours म्हूण एटलिस्ट इल्लें दिसाक रातीचें विश्रांती जाय. तशेंच आमचें खाणी नितळ आनी तशेंच इल्लें ऑर्गॅनीक घराशिल्लेशें. नंतर जाता तितलें एक जंक फूड एवॉयड करन. तशेंच स्ट्रेस लेवल आमी एक चड आनी चड स्ट्रेसाक वेच्या बदलाक इल्लें मोर ऑफ रिलॅक्सेशन टायप इल्लें एक्सरसायजस इल्लें करन आमचें कितें स्ट्रेस आसा टेंशन आसा तें आमी इल्लेशें उणें करचे रितीन केल्यार. तशेंच तुमकां गरज पडटना खंडीत जावन होमिओपॅथी मेडिसन्स आसात, तुमकां तुमच्या गरजेक पावची हांव सदांच तयार आसां. आनी हें इतलें हांव आशेतां तुमकां सगळ्यांक बरें भलायकी मागतां. आनी वो एक संदर्शन घेतिल्ल्या विनोद बापा तुमकां सर बरें मागतां आनी देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं सिस्टर. भोव आपुरबायेन तुमी आमचे संगी तुमी शिकल्ली जणवाय आनी तुमी जोडल्ली जणवाय तुमचो अनुभव आमच्या वीक्षका संग तुमी वांटून घेतलो. देखून आमच्या सर्व वीक्षकांच्या नांवी परत बरल्या काळसान तुमकां म्हणटा देव बरें करूं. देव बरें करूं. मोगाच्या वीक्षकान भोव आपुरबायेचें आमचें पयलें कार्य भलायकेच्या संवसारांत आज आमचे संगी सिस्टर डॉक्टर मेबल. आज तिणें वर्त्या आतुरायेन तुमच्या खातीर आनी आमच्या सर्वां खातीर तिचो अनुभव वांटून घेतलो. तिच्या मिसावांती आमी तिका आदार जावया. हर एका म्हयन्यांत एका विशयाचेर आमचे संगी ती संवाद चलयतली आनी गरजेची माहित ती सर तुमकां आमी फावो करतल्या. आनी तशेंच 2 जाग्यांनी ती तिचो वावर ती दिवन आसा, सेवा वावर दिवन आसा. कोणाकी जर तर गरज पडल्यार खंडीत जावन तिका संपर्क करा. सोमारातावन 1 हप्तो पर्यंत भोव आपुरबायेन थंयसर एक फ्री भलायकेचे कॅम्प ती आयोजन करन आसा. आनी हर एका म्हयन्यांत हर एका दुसऱ्या विशयाचेर तें कॅम्प थंयसर आयोजन करन आसा. ह्या कॅम्पाकी तुमचो भरपूर सहकार दिया, तिच्या मिसावांक आदार दिया, तिच्या खातीर मागणें भेटया. आनी तशेंच सर्वांक थंय सोम्या देवाची आशिर्वादां आमी आशेवया. येदोळ पर्यंत भोव आपुरबायेचे कार्यक्रम विक्षण केल्ल्या तुमकां समेस्तांक परत एक फावटी धन्यवाद म्हणटा. आनी तशेंच मुखलो आमचो अंकडो आरंभ जाता पर्यंत आमचो आनी तुमचो मोग अशेंच आसूं दी. देव बरें कर. दिव्यवाणी.